अंडर द इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन मिसस्पेल्ड वर्ड टाइप क्वेश्चन हे विचारपाक शकता तुमकां. सो पळयात कशें आसता तें. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देर आर 4 डिफरंट वर्ड्स. सो तुमकां डायरेक्टली क्वेश्चन कितें विचारतलो, फायंड द मिसस्पेल्ड वर्ड्स आनी असे 4 ऑप्शन आसतले. ओके. सो हितून 4 वर्ड्सान आउट ऑफ वीच 1 इज मिसस्पेल्ड म्हणजे स्पेलिंग रॉंग आसतले. फायंड द मिसस्पेल्ड वर्ड एज युअर आन्सर. सो तुमकां मिसस्पेल्ड वर्ड खंयचो आसा तो तुमकां आयडेंटिफाय करपाक जाय. हो एक टायप क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वर्डाचो. ओके. सो आता हितून बेस्ट कार्टिलेज, मॅरेज, प्रिविलेज, कॅरेज हितून एक वर्ड असो आसा तेजे स्पेलिंग कितें आसतलें, रॉंग आसतलें. ओके. सो तुमी एक थिंक करात आन्सर पळोवन आनी मागीर हांव समजा तुमकां करेक्ट वर्ड खंयचो आसा पळय तो सांगता. सो कार्टिलेज, मॅरेज, प्रिविलेज, कॅरेज केलो थिंक. सो मिसस्पेल्ड वर्ड जो आसा ह्या फोरांतलो तो आसा वर्ड प्रिविलेज. सो हितून प्रिविलेजान हांगासर ए आसा पळय ते एक्चुअल स्पेलिंग कितें, प्रिविलेज हे एक्चुअल हे करेक्ट स्पेलिंग. सो हो वर्ड रॉंग आसा, बाकीचे सारखे आसतले. अशें तुमकां 5 ऑप्शन आसूंक शकता. 5 ऑप्शन म्हणजे 5th वन आसा तो कितें आसतलो, ऑल करेक्ट म्हणजे पयलीं सगळी पळयात की सगळे सारखे आसा काय ना ते. जर भितूनलो एक सुद्धा खंयचो रॉंग आसलो जाल्यार तो आन्सर तुम्ही सांगूंक शकता. ओके. सो रीड करात. ऑपॉर्च्युनिटी, लिथर्जी, प्रोक्रेस्टिनेशन, बिरिवमेंट आणि ऑल करेक्ट ऑप्शन. सो पळयात, पॉज करात, थिंक करात, माइंडान दवरात आन्सर. हांव समजा तुमकां आन्सर मागीर सांगता खंयचे ते. सो हेचे जे आन्सर आसा पळय मिसस्पेल्ड तो बिरिवमेंट. सो बिरिवमेंटाचे एक्चुअल स्पेलिंग जे आसा पळयात BEREAVEMENT. सो हांगासर ए पुट करूंक ना. सो मिसस्पेल्ड आसा. नेक्स्ट फ्रेंडशिप, सोल्जर, ग्रँडियर, फॅमिलियर ऑर ऑल करेक्ट. सो पळयात, थिंक करात. सो हेजे आन्सर जे आसा ते मिसस्पेल्डाचे सोल्जर. सो सोल्जर हे तुमकां स्पेलिंग खबर आसतलें, DIER. हांगासर कितें दिला, AR दिला. द नेक्स्ट एडमिरेबल, मिंगल, इन्स्टिंक्टिवली, अकम्प्लिशमेंट, ऑल करेक्ट. सो ऑब्जर्व करात. सो हेजे करेक्ट आन्सर ऑल करेक्ट. सो सगळ्या वर्ड्सांची जी स्पेलिंग्स आसा ती सगळी सारखी आसा म्हणून ऑप्शन इज ऑल करेक्ट. नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आता ओपोजीट तेजे जातले. सो करेक्टली वर्ड स्पेल केल्लो खंयचो म्हणजे खंयच्या वर्डाचे स्पेलिंग सगळें सारखें आसा. कळ्ळें. सो 4 ऑप्शन आहा. सो खंयच्या वर्डाचे स्पेलिंग सारखें आसा तें आमकां फायंड करपाक जाय. ओके. सो फर्स्ट हे पळयात, ऑब्जर्व करात आनी माइंडान दवरात आन्सर. हांव समजा टीक करता खंयचे करेक्ट आसा ते. सो फर्स्ट वनाचे करेक्ट आन्सर दर इज रिइम्बर्समेंट. हे प्रोनाउन सारखे आसा. सो हेजी सगळी स्पेलिंग्स जी आसा ह्या वर्डाची सारखी आसा. ओके. सो नेक्स्ट हे पळयात, हितूंतले सिलेक्ट करात. प्रोनाउन्सिएशन ते तुमचेर आसा. असले वर्ड्स रीड केले आसतले जाल्यार तुमकां नॉलेज आसतली की खंयचो वर्ड सारको आसा तो. कळ्ळें. सो हितूंतलो करेक्ट ऑप्शन बी, सॉवरेनिटी. ओके. ह्यो करेक्ट स्पेल्ड आसा म्हणजे सगळे स्पेलिंगा तेजी सारखी आसा. सो सॉवरेनिटी म्हटल्यार मिनिंगूय समजे पळोवन घेयात तेजे. ओके. तुमकां मिनिंग सुद्धा विचारपाक शकता. कळ्ळें. सो सॉवरेनिटी म्हटल्यार ऑथॉरिटी. सो मिनिंगूय तुम्ही सायड बाय स्टडी करात. अशें न्हू की अशेंच क्वेश्चन येतले. सो मिनिंगूय विचारतले. रायट. सो सॉवरेनिटीचो मिनिंग ऑथॉरिटी. नेक्स्ट रीड करात आनी ऑब्जर्व करून माइंडान आन्सर दवरात. सो हेजे ऑप्शन जो आसा सो सी येतलो. ह्यो वर्ड करेक्ट आहा. डिस्क्रिपन्सी. ओके. डिस्क्रिपन्सी हो वर्ड सारको आसा. ऑब्जर्व करात खंयचे आन्सर आसतले ते माइंडान दवरात. सो हेजे आन्सर सो ए इज करेक्ट ऑप्शन, ऑबेजन्स. नेक्स्ट 5th वन म्युटिनियर्स, म्युटिनर्स, म्युटिनियर्स, म्युटिनर्स. प्रोनाउन्सिएशन सिमिलर आसतले, फक्त स्पेलिंग जे आसतले पळय ते खंय तरी रॉंग आसतले. सो ऑब्जर्व करात. सो हेजे डी करेक्ट आन्सर. ओके. लास्ट वन तो वर्ड तुम्ही क्रॉस थ्रू जाले आसतले. सो हेजे आन्सर पळयात खंयचे. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सो अशे टाइप क्वेश्चन तुमकां विचारपाक शकता. सो नेक्स्ट टाइप जो अंडर इंग्लिश कॉम्प्रिहेन्शन येवंक शकता ते पळयात क्वेश्चन टाइप. चूज द अल्टरनेटिव्ह विच कॅन सबस्टिट्यूट द फ्रेज टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके. सो सबस्टिट्यूट द फ्रेज म्हणजे एक फ्रेज दिली आसतली ते कन्वर्ट करपाक जाय आमकां. कळ्ळें. सो अ पर्सन हू थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ म्हणजे त्या पर्सनाक कितें म्हणटली, ही फ्रेज जाली. ओके. त्या पर्सनाक आमी कितें म्हणटले.
अशी फ्रेज असतली ताका कन्वर्ट इंटू सिंगल फॉर्मान करप. सो पर्सन हू थिंक्स ओनली ऑफ हिमसेल्फ, इन्सेंट्रीक, बोस्टर, इगोइस्ट ऑर प्राउड. थिंक कराच कितें आन्सर आसूंक शकता, मागीर तुमकां आन्सर सांगता. इसेंट्रीक, बोस्टर, इगोइस्ट, प्राउड. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, अ प्लेस वेअर बीज आर केप्ट. सो बीज जे आसा पळय दवरले वयता ते प्लेसीक कितें म्हणटले? कॅनल, शेड, एपियरी, झू. सो करेक्ट ऑप्शन इज एपियरी. ओके, सो हे नोट डावन करून दवरात, नाजाल्यार स्क्रीनशॉट मारात. सो अशे टायप क्वेश्चन तुमकां विचारपाक शकतले. मागीर नेक्स्ट, अ प्लेस वेअर ओल्ड मॅन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर. सो प्लेस, जे प्लेसीचें नांव सांगलां थंय ओल्ड मॅन्युस्क्रिप्ट हे दवरले वयता. लायब्ररी, म्युझियम, आर्चिव्स आनी वेअर हाऊसेस. सो करेक्ट ऑप्शन इज आर्चिव्स. फोर्थ वन, सायंटिफीक स्टडी ऑफ बॉडीली डिजीज. ते स्टडी कितें म्हणटले? ओके, ते स्टडी करता ऑफ द रिलेटेड टू द बॉडीली डिजीज. ऑन्कोलॉजी, हेमॅटोलॉजी, पॅथॉलॉजी आनी फिजियोलॉजी. सो इज अ करेक्ट आन्सर पॅथॉलॉजी. द स्टडी ऑफ बर्ड्स. सो बर्ड्स रिलेटेड जो स्टडी करता ताका कितें म्हणटले? बायोलॉजी, झुलॉजी, ऑर्निथॉलॉजी, इकोलॉजी. सो हेजे करेक्ट ऑप्शन ऑर्निथॉलॉजी. सिक्स्थ वन, टू रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्युटी ऑर ऑब्लिगेशन. So option accuse, exonerate, charge or implicate. So correct option is exonerate. Okay, so test link जे आसा ती available आसा in the description. So click on the more option आणि description जो link आसा ती click कराच आणि test attempt कराच. Thank you.